नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सुवातो वांटपा विशीं महागठबंधनात एकमत नाशिल्ल्याचे आयले उक्ताडार. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत महागठबंधन पक्षां मदींच भेदभाव चालूच. विरोधकांच्या आश्वासनाचेर भाजपान केली खर टिका. सरकारी नोकऱ्यो ते जीविका दीदी हो बिहार वेंचणुके निमतान तयार जाल्ली नाटकां. भाजपा फुडारी सुधांशू त्रिवेदी. लडाख मुद्द्याचेर घर मंत्रालयान दिल्लीत केली बसका. लडाख हिंसाचारा उपरांत ही पयलीच चर्चा. वाठारात रोखडेच पशु वैजकीय सेवा केंद्र स्थापन जातले. मुखेलमंत्र्यांनी दिले आश्वासन. शेतकी वाठाराचो विकास हो तरणाट्यांच्या हातात आसा. गोरवा पाडव्या निमतान आयोजित कार्यावळीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे मत. आणि आता खबर विस्तारात. जेडीयू फुडारी राजीव रंजन प्रसाद हांणी आरजेडी जीएमएम गठबंधनाचेर खर उतरांनी टिका केल्या. तांणी झारखंडात आरजेडीच्या राजकारणाचे उदाहरण दिवन गठबंधनाचेर प्रश्न केला. बिहार के चुनाव का असर झारखंड के गठबंधन पर भी दिखने जा रहा है. नेता बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है. अभी तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनावी सभाओं में बाहर नहीं निकले हैं. मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी की अभी तक स्वीकृति उनके चेहरे पर नहीं है. तो बिखरा हुआ गठबंधन, न नेता तय है और न ही मुद्दे तय है. चुनाव अभियान में भी पूरी तरह से जो ढीलापन है वो अब दिखने लगा है. भाजपा फुडारी शाहनवाज हुसैन हांणी महागठबंधनात फूट पडिल्ल्याचे सांगले. आरजेडी आणि काँग्रेसीचे फुडारी एकामेका आड मैदानात देवल्यात अशें तांणी सांगले. किसी का कोई तालमेल नहीं है. राहुल गांधी जब से घुसपैठ बचाओ यात्रा छोड़ के कोलंबिया गए तब से उनका आता पता नहीं है. राजद में इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस ने, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के आड़ में तेजस्वी यादव को दबा दिया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया. इसको लेकर राजद के कार्यकर्ता कांग्रेस के सीट पर उनको सबक सिखाने को तैयार है. ये लोग भारी दबाव में हैं. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है. क्रैक्स आ गया है और जो खाई राजद और कांग्रेस के बीच में बन गई है वो पटने वाली नहीं है. राष्ट्रीय जनता दलाचे फुडारी तेजस्वी यादव हांणी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारांक दिल्ल्या आश्वासनाक भारतीय जनता पक्षान फटीचें थारायला. नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिशदेत उलयतना भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी तेजस्वी यादवान पुराय वेंचणुकेच्या प्रक्रियेची फकाणां करपी विधानां करपाक सुरवात केल्या अशी टिका केली. पयलीं सरकारी नोकऱ्यो आनी आतां जीविका दीदीच्या आश्वासनाक मतदारांनी बळी पडचे न्हय अशें भाजपा फुडारी सुधांशू त्रिवेदी हांणी सांगले. महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है. और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है. अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया. महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ये हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है.
केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या उच्च समितीन आज नवी दिल्लीत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर लडाखाच्या फुडाऱ्यांकडे उलोवणी केली। फाटल्या म्हयन्यात संघ प्रदेशात हिंसाचार जाल्या उपरांत मुखेल प्रश्नांचेर ही पयली उपचारीक चर्चा आशिल्ली। घर मंत्रालयाच्या लडाख विशींच्या उच्च समिती वरवीं एपेक्स बॉडी लेह आनी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स हांचे कडेन संवाद यंत्रणा स्थापन केल्या। फाटलीं 6 वर्सां लडाखात लोकशाय हाडप आनी ते घटक राज्य स्थापन जाल्यारूच मेळटले अशी मागणी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्साची आसा। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसावप्रांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। मया बेगीनूच पशु वैजकीय सेवा केंद्र स्थापन करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। सातेरी दूध उत्पादन केंद्र मयेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले। वेगवेगळ्या येवजण्यां वरवीं शेतकी वेवसायाक सरकार सदांच तेंको दिता अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें। प्रत्येक व्यक्तीन जर सुरवात केली, आपल्या गावात असलेली पडीक जमीन आपूण लागवडी खाली हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता हे पॉसिबल आसा आनी तेका लागून सरकाराचो तेंको ज्या पद्दतीन जाय हांवें सांगपाची गरज ना, कारण आमच्या WRD मिनिस्टरांनी सांगलां, पेमेंट सिटीनय उलयता आसतना सांगलां, जावं ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जावं ते वेटरनरी डिपार्टमेंट, जावं ते WRD डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्यांच्या मार्फत तेंको तांकां मेळटलो। पण फुडाकार आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाची गरज आसा, तांच्यांनी तो घेवचो अशें म्हाका दिसता। आनी जर घेतलो जाल्यारूच आमी जें म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। एग्रीकल्चर सेक्टरांत, डेरी सेक्टरांत, हॉर्टिकल्चर सेक्टरांत जाता ना म्हणना। ऑफकोर्स खूब मोठ्या प्रमाणात लोक ह्या व्यवसायाकडे वळपाक लागल्या, अजूनही मोठ्या प्रमाणात डिमांड आसा, तांच्यांनी येवचें, कारण आमची डिमांड ही डे बाय डे वाडत आसा। ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी शेतकी वेवसायाच्या विकासाचो तरणाट्यांनी विचार करचो असो उलो मारलो। स्वावलंबी जातले जर जायत, स्वयंपूर्ण जातले जर जायत, जे आमची भावना अंतर्मन आसा आमच्या मुख्यमंत्र्यांची, एकच विषय आम्ही प्रामुख्यान वरतलो आणि तो विषय म्हटल्यार आमचो शेती व्यवसाय। आमचो शेती व्यवसाय आणि शेतीक एलायड जितले म्हणून एक्टिविटी आसात त्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी मुखार व्हरच्यो पडटल्यो। आसा ते 10,000, 15,000, 20,000 भुरगे फक्त म्हणपाक लागले जर जात की म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी, लक्षात घेयात तातूंत भितर कुटुंब जे आसा पळय हे कुटुंब फाटीं उरतलें, कारण सगळ्याक सरकारी नोकरी जी म्हणटा पळय ती शक्यच ना, पूण सगळ्याक व्यवसाय जो म्हणटा पळय तो शक्य आसा आनी तो म्हटल्यार शेतीच्या माध्यमांतल्यान। हांवें थारायलें आसा, सुदैवान म्हजे कडेन फाटल्या 9.5 वर्सांक WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय तातूंत भरपूर उदक आसा, उदकाची आमी नियोजन बरें केल्लें आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार
हांवें थारायला आसा की म्हजे जे इंजिनियर्स आसात, म्हजे जो सरकारी कर्मचारी आसा, जवळ जवळ 200 पयर घेतल्या आमी नवीन, त्या सगळ्यांच्या माध्यमातून थारायला की 10,000 हेक्टर, लक्षात घ्या आंकडो परत सांगता, 10,000 हेक्टर जमीन नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा आम्ही विकसित करपाक थारायल्ले आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी 30 नरकासुरा विशीं केल्ल्या वक्तव्याचेर उलयतना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी लोकांक कोण नरकासूर आनी कोण देवभक्त हे सामकें खबर आसा अशें तांणी सांगलें. सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते. तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो. आयज बरें दिसता जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळच्यान आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात, श्री कृष्णाक मानतात, तांचो सण सुरू जाता. तो आमचो पळय सण सुरू जाला. गोंय बार्ज धनी संघटनेच्या वांगड्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेवन तांच्यो समस्या मांडल्यो. 2012 सावन खणी बंद जाल्ल्यान तांचो परिणाम बार्ज वेवसायाचेर जाला. 450 बार्जी वयल्यान आतां कांय मोजक्योच बार्जी उरल्यात ते विशीं मंत्र्यांकडे आपल्यो समस्या मांडपाक आयिल्ले आनी मंत्र्यांनी त्यो बरे तरेन आयकून घेतिल्ल्यान तांणी समाधान उक्तायलें. आम्ही विनंती केल्या की तांच्या थ्रू मायनिंग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कडेन आनी सरकाराक आमी एक थँक्यू म्हणपाक की आमकां बार्ज युनियनाक 2012 पासून अजून पर्यंत आतां जे आसा जे 450 बार्जी आशिल्ल्यो ते आतां थोड्यो तरी बार्जी आसा. एक आमी जिवंत आसा सरकारा मुळे बार्ज इंडस्ट्री आनी एक स्मॉल कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा थ्रू सॉल्व जावचे अशें म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आमी आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स अशें सगळें मेळपाक आयिल्ले. एग्जाम्पल ड्रेजिंग आसा, फॉर एग्जाम्पल आमचो रेट्स आसात, फॉर एग्जाम्पल आमकां मायनिंग चालू जाल्या उपरांत धंदो चड मेळपाक जायो, दुसरे VTS बरोबर चलनात ते चलपाक जाय, ते तांकां रिपेरिंग करपाक जाय अशें बारीक. आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन जे कितें आमचे स्कील डेव्हलपमेंट वर्कर आसा तांकां करपा खातीर ब्रिटनाक ट्रेनिंग दिवपा खातीर आतां ब्रिटनाक अपग्रेडेशन करपाचें आसा, बरें स्कूल जावपाचें आसा, सरकार बरें काम करत आसा. सो सरकाराक आमी इंडस्ट्री सपोर्ट करतले तेन्ना आमकांय सपोर्ट मेळटलो न्ही. सो हे बारीक पॉयंट आशिल्ले ते सगळे दिगंबर बाबान बरे भाशेन आयकून घेतल्या. खरेंच बरें दिसलें आमकां. शेतकरी प्रोड्युसर सोसायटी कोरगांव हांगा भात कापणी आनी भात मळणी यंत्राच्या कामाची सुरवात पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांचे हस्तुकी जाली. ह्या वेळार उलयतना शेतकऱ्यांच्या फायद्या खातीर आधुनीक तंत्रज्ञानाच्या वापराचेर तांणी भर दिलो. ह्या वेळार शेतकरी प्रोड्युसर सोसायटीचे चेअरमॅन उदय प्रभुदेसाय, थळावे पंच देविदास नागवेकार, राहुल भगत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हे यंत्राच्या मजतीन शेतकऱ्यांक तांच्या शेतांतली भात कापणी आनी मळणीच्या कामात मजत जातली ताची म्हायती तांकां ह्या वेळार दिली. आयज खूब बरें दिसता जे आमचे पेडण्या गांवाचे लोक खूब शेती करतात, ताका लागून खंयसर तरी तांकां आदार जावलो. जो आदार आयज तांकां हांवें सपोर्ट दिल्लो आसा. जो सपोर्ट म्हणटा तो जेन्ना हार्वेस्टिंग, जेन्ना भात कापणी आसता तेन्ना गव्हर्मेंट तांकां अर्दे पयशे दिता. लास्ट टायम हांवें हो विशय आमच्या एसेंब्लीन काडलेलो, कित्याक जे अर्दे पयशे तांकां हें करता पळय गव्हर्मेंट, तेन्ना गव्हर्मेंटान आपूण तांकां फ्री दिवचे अशें म्हणून हांवें ते एसेंब्लीन तेन्ना विशय काडलेलो. पूण गव्हर्मेंट तेजी हें ट्राय चालू आसा. ताका लागून ह्या फावटी हांवें विचार केलो कित्याक तांकां खंय तरी बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवचो. कित्याक ह्या फावटी ताका सपोर्ट दिलो जाल्यार फुडल्या वर्सा लोक विचार करतलो कित्याक फुडल्या वर्सा आनीक करपाक. कित्याक तशेंच म्हाजो हें आसा कितें फुडल्या वर्सा लोकांनी बी जे नांगरपाचें आहा पळय ते बी तुमकां हांव फ्री दितलो. तशेंच आयज तेणी सांगलेलें आसा. तशेंच हार्वेस्टिंगूय तांकां फ्री आसतलें नेक्स्ट इयरूय बी. आयज ह्या फावटी तरी मिशिनां आमी थोडी कमी हाडलेली आहा. फुडल्या वर्सा आमी डबल आनीक हाडटले आनी सगळे जे पेडणे आसा तितल्यांक आमी हार्वेस्टिंग फ्री दितले. कला आणि संस्कृती संचालनालयान पणजेच्या कृष्णदास श्यामा गोय राज्य मध्यवर्ती वाचनालयाच्या जोडपालवान आयोजित केल्ल्या दिवाळी अंक प्रदर्शनाचे उक्तावण गोय विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक चिन्मय घैसास आणि कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे उपसंचालक मिलिंद माटे हांच्या हाजेरीत जाले. ह्या वेळार वाचनालयाच्या नियमित वाचकांचो सोयऱ्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या प्रदर्शनात सुमार 400 दिवाळी अंक मांडल्यात. तशेंच हे प्रदर्शन फुडल्या 15 दीस उक्ते आसतले. ताच्या उपरांत
हे अंक वाचका खातीर उपलब्ध आसतले. दिवाळी अंक सांस्कृतीक लागून नवीन लेखक तयार जातात आणि हाका लागून वाचन संस्कृती तिगून रावता अशें प्राध्यापक चिन्मय गैसास आणि मिलिंद माटे हांणी सांगले. भाषिक विकासाचे 4 महत्वाचे टप्पे या निमित्ताने आपल्याला अधोरेखित करणं आवश्यक आहे की उत्तम पैकी भाषा ऐकणं, त्यानंतर ती बोलणं, मग वाचणं आणि सगळ्यात शेवटी लिहिणं. म्हणजे एवढे 300-400 दिवाळी अंक जर आपल्या समोर आज या ठिकाणी जर आपल्याला दिसत असतील तर याचाच अर्थ या समाजातील लोकांची, परिसरातील आणि आजूबाजूच्या एकूण जनसमुदायाची भाषिक प्रगती जी आहे ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. म्हणजे आपण उत्तम प्रकारे भाषा ऐकलेली आहे, आपण ती बोलू शकतो, आपण ती उत्तम प्रकारे वाचलेली आहे आणि त्यानंतर आपण लिहिलेली देखील आहे. म्हणजे आपण उत्तम काहीतरी वाचलं आणि म्हणून आपण लिहू शकलो, अशा पद्धतीचा भाषिक विकास हा झालेला आहे, हे त्याचं द्योतक आहे. म्हणजे वाढत्या संख्येने आपण जर दिवाळी अंकांच्या प्रगतीकडे जर पाहिलं तर आपल्याला हे लक्षात येतं आणि यातूनच समाजाची एक वेगळ्या प्रकारची प्रगती होतीये हेही आपल्याला म्हणता येतं. या दिवाळी अंकाच्या परंपरेच्या भितर जेन्ना आमी विचार केलो जाता तेन्ना साहित्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करप चड गरजेचें कशें दिसता. कारण मॅक्झिमम बरेचशे म्हणजे आज पर्यंत जागतिक लेवलवर म्हणा किंवा आमच्या भारताच्या हेच्या भितर म्हणा की जवळजवळ 400च्या आसपास दिवाळी अंक प्रसिद्ध केले जाता आणि ही खूप मोठी वाचकीय लोकां खातीर व्हडली एक खुराक म्हणून सगळ्यांच्या मुखार वर्साच्या वर्सा येता. प्रत्येक प्रकाशक आपणाचो अंक वेगवेगळ्या पद्धतीन आणि वेगवेगळ्या विचारांनी वेगवेगळ्या संस्कृतीन भरिल्लो आणि नटिल्लो असो एक दिवाळी अंक सगळ्यांच्या समोर दवरपाचो हावेस दवरतात. आणि जेन्ना वाचक हे वाचतात तेन्ना भितरल्यान तांकां खूब तरेचे वेगवेगळे वैचारीक धन मेळटा, वैचारीक मेंदूक खुराक मेळटा. अशा पद्धतीची ही परंपरा म्हणजे खूप वेगळ्या पद्धतीची परंपरा, जंय आमी फकत पुस्तक वाचप आणि वचप याच्या पेक्षाही पलीकडे वेगळ्या पद्धतीची अशी ही परंपरा. आयज गोरवा पाडवो ते निमतान भाविका देवी सांस्कृतिक युवा मंडळ विरनोडे हांगा गोरवा पाडवो व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान शेतकामत्यांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो. कार्यावळीचे सुरवातेक थळाव्या गोरवांची विधिवत पूजन जालें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दयानंद सोपटे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. तरणाट्यांची शेती कडेन वाडटी रुची पळोवन आपल्याक खोस भोगता अशें भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. आमच्या समाजाक, आमच्या भुरग्यांक बाबा हे कांयच ना, हे दाखोवपाक जाय. हे दाखयल्या शिवाय तो भुरगो हातून वचना. आनी म्हणून आमकां ते थंयच्यान येता आनी परत हांगा पावतकीर म्हणजे कोणाक नाका शेत करपाक, कोणाक नाका, तो जाता तितले बेगीन ते करतलो. शेत लागतलें, ताका कीड लागतली, पावस पडटलो, ते पसवतलें काय लवणतलें, हातीन कितें मेळटलें, मानाय मेळना, परत तातूंत भितर ते सतयतात, ते हे सगळें आसा, हे सगळें कटकट नाक म्हणटात, जागोच विकून सोडया म्हणटात, जागो विकता ते बिल्डींग. आनी म्हणून आमी जर स्वयंपूर्ण जर जावपाक जाय जाल्यार त्या हातून भितर जशें पयलीं जोत दिताले, जोत दिताना एक काशेत दिताले, ताजे भितर एक शेंद्री दिताले, 2 उशी दिताले, पण बरोबर एक गाय दिताले. बरो श्रीमंत आसले ती गाय दिवंक जाय. आतां मर्सिडीज मागता नाल्यार वकले वर म्हणटा परते, पण आज गाय जर दिली, आज गाय दिली बरोबर मानाय दी म्हणटले ते काडपाक. पण ह्या सगळ्यो गोष्टी आसा त्यो गोष्टी जर आमी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप करून जर समजा फुडें व्हरपाक जर गेले जाल्यार आर्थीक सुबत्ता, स्वयंपूर्ण भारत, आत्मनिर्भर भारत हे जे पळय आमी उलयता तें स्वप्न खरें जातलें. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर.
देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। दिसा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्यो आपल्या 4 दिसांच्या केरळ भोंवडेर आसात। आयज आपल्या केरळ भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा सबरीमाला देवळात वचून राष्ट्रपतींनी देवदर्शन घेतले। ह्या आदी तांणी पंपा न्हंय आनी गणपती देवळात वचून पुजा अर्चना केली। सबरीमाला यात्रा करपी त्यो पयल्यो राष्ट्रपती थारल्यो। राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सबरीमाला देवळात वचून अय्यप्पा देवाचें दर्शन घेवन देशात सुख शांती तिगोवन उरची म्हणून प्रार्थना केली। दिवाळी आणि छठ पूजा निमतान प्रवाशांच्या संख्येत वाढ जाल्ल्यान रेल्वे मंत्रालयान अदीक खासा रेल्वे गाडयांची व्यवस्था केल्या। देशभरात 12,011 खासा रेल्वे गाडयो सुरू केल्यात। ह्या 20 दिसात 1 कोट्या परस चड प्रवाशांनी रेल्वे प्रवास केलो। आनीकूय 7,800 रेल्वे गाडयो सुरू करपाचो निर्णय रेल्वेन घेतला। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल नवी दिल्लीत रेल्वे स्थानकार वचून पळोवणी केली। प्लॅटफॉर्म RPF कंट्रोल रूमात वचून रेल्वे मंत्र्यांनी संवाद साधलो। ह्या वेळार तांणी रेल्वेत वचून प्रवाशांकडेन रेल्वे सेवेविशीं भासाभास केली। उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो अपने यही दिवाली छठ पे गांव जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं। आराम से अंदर आ पाए। बिहार में कहाँ? पटना जा रहे हैं छठ की पूजा। वहाँ छठ मैया की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बाहर से अंदर आने में दिक्कत हुई? होल्डिंग एरिया सारा देखा आपने, कैसा है? अच्छा है। अंदर कितना समय लगा अंदर आने में? हमें मुश्किल से 10 भीड़ भाड़ तो पिछले 2 साल पहले जब गाँव गए थे, जा रहे थे तो ट्रेन में चढ़े हम दोनों आदमी के। ये बोले अब गाँव नहीं जाना है, कान पकड़ते तो अब से गाँव नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी। देखिए पूरा प्रयास है। में आप लोग ICC बायलांच्या एका दिसाच्या संवसारीक क्रिकेट करंडक सर्तीत आयज इंदोरांतल्या होलकर क्रिकेट खेळा मैदानाचेर इंग्लंड आनी ऑस्ट्रेलिया पंगडा मदीं खेळ सुरू आसा। ऑस्ट्रेलियान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। निमणी म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाण इंग्लंडान 25 षटकां उपरांत 4 गडे वगडावन 148 धांवड्यो काडिल्ल्यो। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। सुवातो वांटपा विशीं महागठबंधनात एकमत नाशिल्ल्याचे आयले उक्ताडार। बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत महागठबंधन पक्षा मदींच भेदभाव चालूच। विरोधकांच्या आश्वासनांचेर भाजपान केली खर टिका। सरकारी नोकऱ्यो ते जीविका दीदी हे बिहार वेंचणुके निमतान तयार जाल्ली नाटकां। भाजपा फुडारी सुधांशू त्रिवेदी।
लडाख मुद्द्याचेर घर मंत्रालयान दिल्लीत केली बसका. लडाख हिंसाचारा उपरांत ही पहिलीच चर्चा. वाठारात रोखडेच पशु वैजकीय सेवा केंद्र स्थापन जातले. मुखेलमंत्र्यांनी दिले आश्वासन. आणि शेतकी वाठाराचो विकास हो तरणाट्यांच्या हातात आसा. गुरवा पाडव्या निमतान आयोजित कार्यावळीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांचे मत. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचे नाव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.